तू आंबो कसो खाताय तू लहान असताना कशे आलोय तू मोसाळ्या कशे धरले ते क्वेश्चन नाही सर तुझे लगे परस आगी एटलीस ऑनलाइन क्लास काण घेता तो भुरग्याची आजी ಗೊತ್ತಾय ಗೊತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತು ನಾವೇ ಗಂಟೆ 11 ఆయన ఇంచినాಗೆ ఆయన సావు ಇವನು ಮಗ ಅಯ್ಯಬಿಟ್ಟು SML ಶ್ಯಾಮ್ ಸೋಮಣಿಸ 2 ಕುಕ್ಕು 2 चुक्कू शॉल त्यांच्या जाऊन आम्ही काल बेनिफिट काण गेले करेक्ट आईचे पहिलं वसले कोण म्हणी सर ते काय पोहित कळजवाड्याचे जिल्लीची तू कंचे वास म्हणी सर ಅದೇ ಗೊತ್ತು एका कन्सुला मारला अनेक कन्सुला मार दाखय म्हणून सांगला जेसून अंगाई पडले अरे काल म्हणून सांगलाय ನಾ ಸಗೋದ ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಏರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ आणि आम्ही गंटेड बोपून घे ना एक मास्टर असं पूज जाऊन मार खाऊन येईल रे घरा सांगून त्यांनी चार झाले त्याने एक लॅन मारले 2 मार अंग 8 मार एक्स्ट्रा पडल्या त्याच्यावर सांगते ना उतकावस नका बाईंग तेल नका शावर आता बल्ले गुडी मारते डाईव्ह करून शिकाय नाही ಏನ್ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿನ ಜೀವನಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ खंयच्याय विशांती जाल्यार आमकां 7 डॉलर आनी 1 लाख कुम करजे नातल्यार ओगोत रावचे कोणी कोणाचो बॉस न्ही 2 वॅक्सिनां तुमी काण गेलात हांवें काण गेला त्या दाळो येता सांगूंक जायना आमच्या पदरापांक आमच्या बिस्पांक आमच्या हांगा पळोवन म्हाका एक पदराप जाय जे कित्या बघना सगळे आमचे क्रिस्तांवांचे इगर्जेच्या दोऱ्यात घरा म्हणतो कॉम्पिटिशन क्रिस्तांच्या भुरग्यांक आनी क्रिस्तांव शिक्षकांक रजत ना आता पोरूत आमच्या कोडयाळान जाल्ले व्हडले इन्सिडेंट आमच्या जेरोजेस इन्सिडेंट लहान व्हडले केले वय करेक्ट टीचर्स लाईफ आता नोबेल प्रोफेशन म्हणून सांगूंक जायना आमी सांगूंक गेल्यार म्हजेर पयलीं दोळा कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस आज एका नव्याच सैराक तुमची वळख करून दिवंक बारीक संतोष पावता आयचो आमचो सैरो आसा सबबार क्षेत्रांनी तांची वळख तुमकां समेस्तांक आसतली ती खंडीत एक उत्तम शिक्षक साहित्य क्षेत्रांतले एक भोव बरे साहिती दृश्य माध्यमांत एक भोव उतीम अँकर सबार कोंकणी पिंतुरांनी तांणी एक्टिंगय केलां ताच्या सांगाता सबार पॅनल डिस्कशनी एक बरो विमर्शक जावन ते आपली सेवा दिवनूच आसात तर आमच्या कार्मेल कॅफेच्या सर्व वीक्षकांक आज हांव वळख करून दिवंक आशेता मानेस्त ऑल्विन दांती पेर्नाल मास्टर म्हणूनच ते भोव फामाद मानेस्त ऑल्विन दांती पेर्नाल तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं सी स्क्वेअर सी स्क्वेअर तशे पेर्नालचे सुमार आमचे मनीस आसात एक तुमी ऑल्विन दांती पेर्नाल आनी तुमचे बावी जाल्यार अरुण दांती पेर्नाल ते बारी फेमस सांगात असं मेल्विन पेर्नाल तशें तुमी पेर्नालांत बारी साहित्य आनी काका पुरा सड्ड काले म्हण येता आमी अबिरोस म्हणून सांगेत आणि ते साधन केले सुमार जाणां मनशां आसात सुमार कशें सुमारात आता डॉनी कोरे पेर्नाल आसा दिनेश पेर्नाल आसा ताचे उपरांत अनिल पेर्नाल आसा पेर्नालांत कांय उणें ना HM पेर्नाल आसा HM पेर्नाल आसात वय तांचें नांव चुकलें म्हाका वय तो हेडमास्टर ताचें नांव पयलीं सांगाचें पयलीं सांगाचें पडटा ते मेन इम्पॉर्टंट आमकां तशें कांय ना लिजीबाय बाय म्हण येत नाही लिझा म्हण येत बाय म्हण येत ना लिजा म्हण ना बाय बाय म्हण येत ओके नो प्रॉब्लेम लिजीबाय पेर्नाल आनी ताकोडे ल्हानशे भुरगेचे आनी दोनी एक सांदी मुल्यांनी असले बरी आसा रान दोंगर न्हंय तशें आमी आमचे लागीं उत्पन्न ना एक इस्कल असलें तेंय बंद पडलां सो तेंय जाल्यार साहित्य ताकोडे कितले जाण आसात साहित्य ताकोडे म्हळ्यार एक व्हडलें नांव सीजीएस जावन ताचे उपरांत टायटस एलियर सुमार जाण आसात तशें आमचें पेर्नाल अशें ल्हानसो गांव सो गांवाक बरें बेसांव आसा साहित्य क्षेत्रांत आसा शिकपा क्षेत्रांत आसा बरो हे नाटक क्षेत्रांत आसा एक्टिंग फिल्डांत आसा आमी खंयच्यान ना म्हणना पोखरीपणांत आसा पुरांत आसा कित्याक आमच्या फाटल्यान रान आसा फाटल्यान न्हंय मांकड आसा तांकां पळोवन आमी शिकता मंगनिंद मानव मांगा दिना मानव न्ही तो एक आंब्यार एक रुका तो आनीक रुका उठटा तशें आमी एकलो व्यक्ती हर एक क्षेत्रांत ती आसा आनी खंय हात घालता आमी ते इल्लेशे परजळना ते काय म्हळ्यार कितें आमच्या सडावत इंग्लिशान म्हणटात जॅक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन म्हणटात पण पेर्नाल गारा हाका एक विरोध म्हणून सांगेत हांवें त्यामुळे ते मास्टर ऑफ एव्हरीवन तो आमचो मातयेचो गुण कित्याक म्हळ्यार आमच्या कल्याणपूरचे कळे शंकरपुराचे कळे बारी पोरमोळ उडपीचे कळे तशेंच तुमचे पेर्नालचो पोरमोळ सगळ्या संवसारांत मंगळूरचे नळे
उडपाचे उडपीचे कळे कळे करेक्ट. तर आता तुमच्या विषयात दिले सांगतात की तुम्ही काही तो नाही म्हणल्यार तुमच्या पर्सनल विषय सगळ्यांक गोत्त आसा आता तुमच्या कुटुंबा विशयांत तुमच्या व्याप्ती विशयांत इल्लेशे आमकां सांगशात की आमच्या वीक्षकांक. काय ना हांव एक कृषी कुटुंबांतलो पूण आमच्या घरान पुरो टिचरां. हां. म्हजो आब हेडमास्टर, म्हजो बापूय हेडमास्टर, म्हजी मम्मी मात्र बेसी उरता. मागीर म्हजो भाव, वन्यो, भयण, आमच्यो म्हजी व्हंकल पुरो टिचरांच. टिचरांत, म्हजे मावशे आवयचे भयणी ते पुरो टिचरांच. सो यू आर फ्रॉम द टिचर्स फॅमिली म्हूण सांगी येता. ओके. ताच्या उपरांत हांव म्हज्या पप्पा मम्मीक 4 जाणां भुरगीं चौगां, तातूंत हांव तिसरो. पयलो अनिल, ताच्या उपरांत अरुण, ताच्या उपरांत हांव, ताच्या उपरांत आसुंता. हांव तिसरो सांगूंक म्हाका बारीक खुशी. कित्याक म्हणी सर वय कित्याक? फस्ट रावण, ताच्या उपरांत कुंभकर्ण, ओके. ताच्या उपरांत विभीषण, ताच्या उपरांत सुर्पणखी. ओके. तातूंत ह्या 4 तुमच्या बहिणीक तुम्ही सूर्पणखी कान सोडले. सॉरी. ह्या 4 राखो सपैकी विभीषण बरो. ओके. तशें हांव तू एक बरो मनीस म्हणटा. कित्याक म्हणटा चढावत म्हणटात हांव म्हज्या कुटुंबांत दुसरी. म्हाका व्हडलें भयण आसा, धाकटो भाव आसा. तशेंच म्हजो न्हवरो ताच्या कुटुंबांत दुसरो. सो सेकंड वन केदाळे क्रिमिनल म्हूण सांगतात कुटुंबांत. वय पयले म्हणजे कान न्हय तातूंत काय हाडूं जाताय. मागीर मागीर आनी शिंग. सेकंड हांव थर्ड, जस्ट इमॅजिन. ओके. पूण हांव लक्की म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार पप्पा सरकारी तो इस्कॉलांत शिक्षक आसलो आनी तांकां त्या वेळा नांव इब्बर नमी इब्बर म्हूण आसलें आनी तांचे इस्कॉला वयर बरोवंक घाल्लें, पंचायतीन बरोवंक घाल्लें आनी तांकां दोगांक रावयलें तर जाल्यार तांकां एक इन्क्रिमेंट आहलें. ओके. पॉप्युलेशन कंट्रोलाचे विशय. तो फस्ट चेडो जालो, सेकंड चेडो जालो, काही चेडूं जाय जालें कोण आशा आहली कोण. तसो ताणें मोन केल्ल्यान हांव आसा. ओके. हांवूय चेडो जालो. ताच्या उपरांत मोन केल्ल्यान आमच्या समुदायाक 4 देणगी म्हज्या पप्पान दिल्यात. ते हांव खुशी. तशें तुमी आतां येदोळच सांगलें तुमचें सगळें कुटुंब टिचराचें फॅमिली जाल्ल्यान ऑटोमॅटिकली तुमी टिचींग फिल्डाक गेल्या. हय. म्हाका पप्पान म्हळें तुवें कालें जा, मास्टर जायनाका हांव. ती कित्याक? तें म्हळ्यार आतां तूं जे भुरगीं म्हज्या क्लासींत आमचींत ताका मार्क उणें, तें ल्हान तोंड करना तांचेर खाल जालें वता. मार्क ना खंयचे सब्जेक्ट इंग्लिशान कोण मास्टर आल्यून मास्टर ताचे गांठीन वता हांवें तुका मार्क दिल्यार तुजे गाळी जाले. तितल्यार तुका ते सदरची सुशिलक्का येता, ती सरता. तेंचे ना बाले चप्पे बालेक मार्क करता येर आल्यून मास्टर आनी आमी घंटे डबो पूण घेना. तितलो न्हवऱ्याचे आयले दुबयचे फोन, आज कितें आमची बेबी उलयना ताका मार्क उणें. कितल्याचे गाळी शिराप आमकां गुत्ते ताका ते पापान बगलें म्हणना. आमी आयकलें बरो. तशें तूं मास्टर टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन म्हणटात. तें भाशणान बारी सुलाभ. हय. नोबेल प्रोफेशन एका टायमार तूं हें शिकतना आमी शिकतना आमचे मास्टर बगी ते पूड ओडटाले, मेजर बसताले, बेत हाडटाले आनी तोंडाक आयले उलयताले, टीव्हीनी हें घाले न्यूज नातले, तेंचेय नातले, कॅमेरा नातले, व्हॉट्सॲप नातले, मेन खंयचेय नातले. तेत आमकां FM आनी सांगलेंत. तेत एंटरटेनमेंट, तेत आमकां हॉरर आनी तेत रोमॅन्टीक ते पुरो तांचेंत. तांचे मुखार म्हळ्यार घालें आनी तें वन मॅन शो. मार्क केल्ले कितले येता तूं उडास कर तुज्या टिचरांक मास्टरांक कितल्यान घाल्यात. आमच्या सुमार पडटाले मार पूण हांवें केल्ले उणें. आमी बरी भुरगीं आसलीं इस्कॉलांत. न्हय हांव पोखरी आलो समा गेल्यात. हांवें एक दीस वचून घरा सांगलें अशें मार लावन फर्स्ट पप्पान घाले. ताचे वयल्यान 4 पडले. ताच्या उपरांत इतल्या तो मम्मी आयली, पप्पान सांगलें तिणेंय 2 घाले. मागीर आब आयलो, तेणें एन्क्वायरी केली, ताणेंय 4 घाले. एक मास्टर असो पूज जावन मार्क कोण येयले रे घरा म्हण सांगून तांणी 4 जाले. ताणें एकल्यान मारले 2 मार, हांगा 8 मार एक्स्ट्रा पडल्यात. ताच्या उपरांत सांगचें ना घरा. सो अनफॉर्च्युनेटली की फॉर्च्युनेटली की हांव मास्टर जालो. मास्टर जावन आतां 26 इयर्स ऑफ सर्वीस जालें. 26 इयर्स ऑफ सर्वीस. आता 26 इयर्सांनी आमचे शिकपाक क्षेत्र मस्त चेंज जाला. कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगलें बरें आमकां ल्हानपणारांनी पुरा टिचरां जोर आली आनी पुरा. आतांचे शिकपाच्या प्रमाणे मस्त भुरग्यांक गुजी करूंक ना, मोगान शिकयजे, तांकां मार पडोंक ना तांणी पुरा म्हणून साध्य गी हँडल करूंक भुरग्यांक. तुमच्या क्लासींत कितलीं भुरगीं आसा जावन जावन? आतां हांव क्लास टीचर 10th आसूं 68 भुरगीं आहा. 68 भुरगीं आतां 60 आमकां घरांत आल्या एकल्या दोगां हँडल करूंक जायना. ते 68 भुरग्यांक एक गुजी करनासतना एक मारी नासतना कशें हँडल करतात? हँडल करचे बारी कश्टांचे म्हळ्यार आपणे कोरोना टायमार एक सोंकितरू सांकितरू म्हणले शब्द आयलो. ताच्या पयले तज्ञरू अभिप्राय ते लॉकडावन
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ कर्फ्यू तज्ञರ अभिप्रायದಂತೆ सॅनिटायझर सोशल डिस्टन्स ते म्हाका तज्ञर कोण म्हणून जायचे तुका ओळख आल्या सांग म्हाका तज्ञ आम्ही शोधून असा म्हाका जाय या शिक्षक ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತಜ್ಞರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ वय थोड्याकडे मारले सोडवण्यात एका मास्टर हिंसा करचे थोडे असतात म्हणा थोडे सॅडिस्ट टीचर्स आणि पुरा तसे नाही अचातुर्य बिटी जाल्ले आसा कळंग गोत्ताय तू आतां कालें शॉक गी कालें उडयताय तुज्या दोळ्यांक पडलो तुजो दोळो गेल्लो आसा एका मॅथ्स टिचरीन कंपास उडयलो ते जाल्लें आसा ते आसा एका पीटी मास्टरान कालें सोडवण्यांक करन संजेर स्कूल डे बंद आता 2 बरो स्कूल डे कोण येता कालें म्हूण पळोवचें तांणी स्टेज फेस करची सो हे तज्ञारो आसात पळय ते सूचन दितात हांवें तुवें शिकता आसतना मार्क्स जाल्ले आतां C++ NEP सिस्टम जावन ग्रेडिंग सिस्टम तू बरें तुका आयल्यार A+ नातलो होपलेस वय तातूंत मार्क्स दिसतले तुका म्हजो पूत आतां CBSE सिलेबसान म्हजी भुरगीं CBSE सिलेबस शिकतात CBSE आनी नीटाक सैरीक ते दोन्ही मॅनेजमेंट एकच NTA नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एजन्सी म्हणल्यार एक शब्द आहा एज्युकेशनांत एजंट कितें सो CBSE इज नथींग बट मेकिंग मनी इन PU आता CBSE जे जालां काले म्हणून सांगल्यार टिचरांक आता मुस्तू काम पयल्या परत टिचरां काले शिकोवचे आनी वेचे म्हणून नाचले पण आता टीचिंग फिल्डाक आयले कालें काम तुका रिपोर्ट करचें रेकॉर्ड करचें तितलेंच न्ही नी पूण गव्हर्नमेंट दिसकला टिचरांक आनी पुरो आता वोटिंगाची ड्युटी ताची ड्युटी कनिश्मारी काडची ते पुरो सुमार कामां आसतात ते म्हणल्यार टीचर्स करेक्ट करतात म्हणून तांकां उत्ता आसा सो वोटिंग ड्युटी टीचर्सांक वय ते कितें बँकाच्या घालूंक नजो की LICच्या घरांक घालूंक ना गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट कितले आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा तालुका ऑफिस आसा PDO आसा तांकां कित्याक घालनात करेक्ट काम करचें टिचरांनी वय टिचरांनी काम करतात म्हणल्या खातीर सगळ्यांनी तांकां आतां इवन आतां पुरो आतां रजा मेळ्ळी आमचे सुमार रजा आसतात काले आसल्यार टिचरांक कितले कसले तरी इस्काला कोसाचे येत ताचे उपरांत जॉन आंदोलन म्हणूंक मास्टर जाल्यार बरें रजत रजेरी सांबाळ म्हणून आतां रजत ना वय पुरो ताच्या जिबेचे तकलेर दवरले आतां सांजेर क्लास शनवारा क्लास DCन रजा दिल्यार ते सारी दुगीसूंक आसा ताचे उपरांत एप्रील 20 म्हणसर क्लास ताचे उपरांत एग्जाम सुपरविजन ताचे उपरांत वॅल्युएशन तितलें म्हणटा आसतना तुमी येया टायम टेबल करूंक आसा वर्कलोड घालूंक रजा घ्या टिचरांक रजा ना आतां पब्लीक हॉलिडेज ओके आयतार एक रजा आमची दिया क्रिस्तांवच्या भुरग्यांक आनी क्रिस्तांव शिक्षकांक रजत ना आयतार सोन भगवन सांबाळ म्हणचे मात्र दोतोन शिकोवंक आमी ते 2 परमसर जाले ताचे उपरांत दोतोन ताचे उपरांत सोडेलिटी 12:30 जाली ताचे उपरांत 12:30 जमत नातला ती सरमोर सांगता शिक्षक येनात टिचरांत येनात आमी आमची वस्त्र धुवची केदळा घागरे सुगत घालचे केदळा आमच्या कुळारा वचें केदळा कोणागेर वचूंक गेल्यार विजिटींग कशें केदळा करचें भलायकी नातल्यार टिचरांक रजा मेळना न्ही आता CL तर गली म्हणची टिचरां ती क्लास नावाक 15 CL ते इसर जाल्यार 5 बुटी वचचे कम आफ्टवर्ड्स लेट अस सी कितें म्हळ्यार हांव तूं शिकयताली एक वर्स हांवें शिकयलां म्हज्या करियराच्या सुरवेर त्या वेळार हांवें म्हज्या काजराक काडले 4 दीस लागले तातूंत मोद एक आयतार एक मोद आयिल्ले जाल्यार म्हजे काजर जालें ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर जाल्यार ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर आमकां स्टार्ट जाले एक्झाम स्टार्ट जाली डिग्रीच्या भुरग्यांक 19 तारखेक हांव एक्झाम ड्युटीक पार्टी आसा तशें जाल्यार 4 दीस मात्र रजा काडली रजा तुज्या काजराक 4 दीस रजा काडली भुरगीं आतां 2 जाणां मात्र ताचे उपरांत हांव काम सोडून मागीर दुबय गेले देखून हांवें 1 वर्स मात टिचींग केलें ताचे उपरांत टिचींगाक तर जाल्यार तुका टिचींगाचे कश्ट गुत्ता बाय गोत्ता आसा म्हाका नॉट इजी जॉब सांगूंक बरें सुलभ नोबल प्रोफेशन म्हणून टिचींग इज बारी कश्ट आसा जेजुचीत एक देख पळय ताचे 12 जाण शीस आसले आनी ते पुरो व्हडले पंडीत शास्त्री आनी बरो कोण काम करतले सुंक हें करतले मस्ती धरतले ते तांकां पुरो आनी थोडे तांकां समजूंक वचना कालें म्हणून वय करेक्ट ते विजन ताचे उपरांत पवित्र आत्मा आयलो ते आतां मागीरचे पूण त्या कांयच नातल्या व्यक्तींक एक व्यक्तित्व हाडून दिता पळय ते एक टिचरीचें काम तुमी आमच्या एक धैर्यार तुमच्या भुरग्यांक सोडटात करेक्ट पूण त्या गेटी म्हणसर सोड न्हू तुमी भुरग्याक सोड न्हू टिचराचेर धैर्य दिवन वचचें पूण आतांचे काल्यांक वता ते 1000 पटी येवचें ताका ताप आतां म्हज्यांत हांव थोडी काम आनी दितां एकच पेरंट म्हज्या भुरग्याक झाडूंक दिनाका सर काल्याक म्हणे सर
आनी ताका डस्ट एलर्जी आहा, ताका विजींग आनी पुरो आसा, उस्मड आनी पुरो आहा. ओके. पूण एक ताणें ग्रावंडाक वचून खेळचें आनी नाका. ना ना खेळूंक पुरो हुशार तो. तर जाल्यार आमचें ग्रावंड इंडोर एसी न्ही, ती माती आहा, ती मस्त डस्ट येता. सो आवय बापूय जाल्ल्यान ताका एक काम दितात, घरा कशें दिना, हांगा मणी शिकून. आतां सरनी कोण ताका धरूंक तूं येना तर जाल्यार फलां हॉस्टेलांत रावलो आनी खंय रावलो, ताणें शिकचें घेतलें. वी आर ट्रेनिंग देम फॉर द लायफ. करेक्ट. आमी व्हडली मिस्टेक करचे घालें गो एलिझाबेथ. आमच्या भुरग्यांक मार्क 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 मात्र. करेक्ट. आमच्या भुरग्यांक रिमार्क येनातले बरी आमी करीचे. आमी मार घालूंक ना न्हय, त्या खातीर पोलिसांचे मार खातात. करेक्ट. करेक्ट. कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी आतां त्या विशयान सांगताना आतां पोरूच आमच्या कोडयाळान जाल्ले व्हडले इन्सिडेंट आमच्या जेरोज इन्सिडेंट ल्हान व्हडलें केलें वय. करेक्ट. ते इतले ल्हान इन्सिडेंट्स कित्याक म्हळ्यार आमकां आमच्या टिचरां जाल्यार आमी इस्कॉलांत आसतना अले पुरयतना डायरेक्ट आमी टिचरां सांगताली रिलिजना विशयान जावन दी, कालेय जावन दी. आमी पुरो व्हडले गलटूच करनातल्या. आतां कोणेंय एका भुरग्यान कालेंगी सांगलें की त्या भुरग्यान वचून घरा सांगलें की हांवें कोणागे वॉट्सॅपार हांव आतां 45 मिनिट्स क्लास करतां, तुज्या भुरग्याक क्लास करता आमची. हांवें कालें सांगण म्हणून तुजें भुरगें एज इट इज रेकॉर्ड करून सांगता. चान्सच ना. ताच्या फाटल्यान एक व्हडलो इरोद आसलो, एक घोटाळो करूंक आसलो. म्हाका तें मुख्य न्ही. तांकां तांचे मनीस आयले, तांचे शासक आयले, तांणी आतां हे रोड सामान म्हूण खंयच्याक येनात, ते ब्रिड्जी सामान म्हूण खंयच्याक येनात, ट्राफीक सडला म्हूण खंयच्याक येनात, चोरी जातात म्हूण येनात, चड्डी गँग येतात म्हूण येनात. ह्याका पुरोन गेटीर येवन तांणी करचें गी. ओके आसूं, तेंय सोडया. ती फाटल्यान बोंब मारतलीं भुरग्यांक पळयलें आमकां. वय वय. आतां तूं एक प्रतिभा कारंजी गी, कॉम्पिटिशन गी, इंटर डायलॉग गी, डिबेट गी करता येता जाल्यार तांकां येना. उक्ते करनात. ह्या भुरग्यांक ह्या टिचरांनी तांचे पयशांतले कालें पुरो घालून एनकरेजमेंट करून त्या सिस्टरांनी कालें पुरो दिवन, आनी आमच्या समुदायांत भुरगीं शिकचीं दुसऱ्या समुदायाची. करेक्ट. तर आमी विरोध शिकयता तर जाल्यार तुमची इस्कॉलांत वसा. आतां जातीक एक इस्कॉला, वय वय. करेक्ट. बणग्यांची एक इस्कॉला आसा, मापल्यांची इस्कॉल आसा, मापल्यांची इस्कॉला, शिया सुन्नीची इस्कॉल आसा, प्रोटेस्टंटची इस्कॉल आसा, वय वय, सुमार इस्कॉल, ब्राह्मणांची इस्कॉल आसा. पयले पुरो जातीचे एकाच क्लासींत एकाच बंकार बसताले. आतां जातीक एक इस्कॉला. पूण खंय वचून पळय तूं बात्यो नाय, 68 भुरग्यांत 4 जाण कॅथलीक म्हज्या इस्कॉलांत, म्हज्या क्लासींत 4 जाण. आमी आसल्या, आमी शिकल्या कन्नड मिडियमांत दावेत मुशेर. आमच्या इस्कॉलांत ती आसताली पुरो मापल्यांची भुरगीं चड आसताली. पूण हांव शिकता आसतना म्हज्या हायस्कुलांत 4 जाण मापली आसताले, उरले पुरो क्रिस्तांवांची आसताली, मागीर पुरो हिंदवांची आसताली. पूण मेजॉरिटी आमी. पूण संस्थे आमचे जायचे. आनी आमच्यान ती व्हडले मिस्टेक आसा गो ते. आमच्यान आमकां शिकयलें. आतां तूं एक तुका उडासन दवरचें एक 15 जाणां मास्टरांचें नांव बरें म्हळ्यार तांचो पुरो भट्ट, राव, शेट्टीत येतात. लॉरेन्स मास्टर, बॅप्टिस्ट मास्टर, आग्गी टिचर, जिल्ली टिचर म्हणली नांवां उणी येतात. कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें काम तांकां दिल्लें. आमी केदाळाय जात कात पळोवंक ना. कोणा लागीं भाशा प्रबुद्धता आसा, शिकोवची कॅपेसिटी आसा, जाल्यार तांकां काम दिल्लें. सो ते जेरोसाचे इन्सिडेंट ते व्हडलें कर येयल्लें. एक विशय डायवर्ट करूंक ते विशय सोदतात. वय वय. करेक्ट. ओके. आतां दर्शनाचे विशय येवन येता आसतना ते व्हडलें केलें, प्रज्वलाचें पेन ड्रायव्ह सकयल पडलें. करेक्ट. दर्शनाचे भितर वता आसतना आतां येडियुरप्पा अरेस्ट म्हणून जालें. हें पुरो जाता आसतना एमर्जन्सीची 50 years इंदिरा गांधी म्हणून सांगून जालें. आतां नीट परीक्षा बरयल्या 24 lakhs भुरग्यांनी, ती रद्द केली म्हणटाना 1 वर्स शिकता हितूं 1 लाख सिटी आसात, 24 lakhs भुरग्यांनी बरयल्या. आमी मंदिरांत करता, आस्पत्रे करना, आमी पुतलेत करता, मेडिकल कॉलेजी करना. कॉम्पिटिशन वाडलां आनी त्या भुरग्यांनी परतून 1 वर्स शिकचें म्हळ्यार दुबळ्या आनी ताच्या सकयल्या भुरग्यांक शिकोवंक ते नीट म्हणले केल्ली 2017. ताचे पयलीं एग्जाम नातले. करेक्ट. आमच्या स्टेटांत आमी करतले. आतां तामिळनाडून तूं ताका विरोध केलो. आमची भुरगीं तामिळान शिकतात, ते हिंदी ना गो. हिंदी ना वय, तामिळनाडून ना. करेक्ट. ती तामिळान बरयल्या आनी तांकां नीट बरोवंक वळें कस जाली. आनी तांच्या मेडिकल कॉलेजीन बिहाराचे भुरगीं शिकतात. द्रविडियन्स आर व्हेरी इंटेलेक्च्युअल्स. तांणी विरोध केलो. तांचो विरोध कोणी आयकुना. आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी मुखार वयर सकयल पळयनासतना बसवराज बोम्माई मुख्यमंत्री आहलो, ताणें प्रधानमंत्री खुशी करूंक हा म्हळें.
आतां ताचे आमचे लागीं इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा की ते करूंक साध्य की ते कांय कोणा वाटतो म्हणी विमर्श केलो ना हां म्हळ्यार ताका कशें गरजेन आतां नेक्स्ट गव्हर्मेंट सिद्धरामय्या आयलो ताणें काडलें NEP काडली SEP स्टेट एज्युकेशन पॉलिसी सो एज्युकेशन सिस्टम कोणी हात लायनातले ह्या 70 वर्सांनी एज्युकेशना वयर हात लायिल्ले ना त्या खातीर अब्दुल कलाम तलो एक घराघरांनी पेपर घालतलो चेडो राष्ट्रपतीच्या कदेल वचून बसलो तूं राष्ट्रपतीचे एक 14 राष्ट्रपती आसात एक दोग ते एक जण नांव उडास आसूंक पुरो ताचे पैकी एक कलाम उरले कोण म्हणून गुर्तुना ते नेम्स एक आतां प्रधानमंत्री एक सुमार जाण आसात ते एक दोग जाणांची नांव येवंक पुरो तुका सांगता 10 वर्सां मनमोहन सिंग आसलो ताचे डिग्री कितले तो शिकलो कितलो तो विजिटींग प्रोफेसर कितले पूण ताचें नांवूच ना त्या मनशा लागीं डिग्री खंयच्या कॉलेजीची ताचे क्लासमेट कोण तुका शिकले लेक्चरर कोणी सांगना जाल्यार एंटायर पॉलिटिकल सायन्स MA कांय करूं जाता सो एज्युकेशन सिस्टम लोन्स दिनातलें लोन्स काणगेनातलें एक काम आनी ताका तितलीच मर्याद आसली ती आतां उरोवंक ना इट्स अ प्यूर कमर्शियल इस्कालां चलयतलीं कमर्शियल मायंड करतात इतले फीस काणयतात इतले ट्युशन फीस म्हूण काणयतात इतले वेळ म्हूण काणयतात टिचरांक इल्लो सांबाळ दितात थोडी टिचर ऑफकोर्स टायमपास करूंक येवंक पुरो पूण थोड्यांक डेली ब्रेड करेक्ट सो बेजार जाता म्हाका 68 भुरगीं आहा म्हळ्यार म्हणजे क्लासीन म्हजी येजमानी HM ताच्या सगळे इस्कलां 38 भुरगीं आहा ओके ताका म्हणजे की डबल सांबाळा गव्हर्मेंट इस्कॉलांत हय आमकां काम कितलें हें पुरो कितलें प्रायवेटांत म्हळ्यार सो तातूंत तुका प्रमोशन ना तूं आसले कडेन ये ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स कांय ना पेन्शन ना ते कांय ना रिटायरमेंट आमी ते भुरग्यांक हें करता पळय ती बऱ्याक पावली म्हणल्यार समाधान सोडटा दुसरें कांय मेळना आतां काल एक भुरगें CA जालें म्हणून बारीक खुशी यू मोटिवेटेड मी तसो चडपटी आसता सो पाडी आयकूंक आसता बरें आयकूंक आसता आमचें टिचर्स लायफ आतां नोबेल प्रोफेशन म्हणून सांगूंक जायना कित्याक म्हण सांगल्यार आतां इतले सिस्टम चेंज जाल्या आनी आतांच्या काळार टीचिंग म्हण सांगल्यार भुरग्यांक आतां टिचरांनी भिवंचे तरी काल आयला आमी पुरो ल्हान आसतना एका वेळार पेरंट टिचर मिटींग आसतना टिचरांनी कालें कंप्लेंट सांगता जाल्यार आवय बापाय म्हणटाले ಇನ್ನೊಂದು 4 हाकी टीचर परवागिಲ್ಲ 4 दी आता सारी बुडले म्हणटाली दरपले आज एकले पेरंट म्हणटा सारी दरपले केंजना दरपून बाई दरपूना तुझ्या भुरग्याक तूं कितें दरपी नाही वय करेक्ट सो आतां एज्युकेटेड पेरंट्स आनी सड्ड बापायक गुत्त आसतना तुज्या न्हवऱ्या कडेन सर तुजो पूत खंयच्यान ता हें खंयच्यान ता थंय इंटरफियर ना तुवें चड फाटल्यान पडचें म्हज्या व्हंकलेन चड फाटल्यान पडचें आय तांचेतल्याक सोडा भुरगीं शिकतात हांव चड बसना म्हज्या भुरग्या फाटल्यान करतात बरी आवय तूं कित्याक म्हणल्यार आमी गेली जाल्यार भुरग्यांक हांवें आमकां म्हणल्यार आमकां आमच्या बापायन कशें वाडयलां कित्याक म्हणल्यार आमकां काम करना शिकोवंक आसलें काम करना जाल्यार घरांत मोडकी रांडे साडनातली तले कश्ट आमकां आसलें देखून सक्कड नमण्याचें काम आमी केलां केटरिंगा कामाक वेताल्या MC करताल्या ल्हान भुरग्यांक ट्युशन दिताल्या सगळी कामी आमी केलां देखून त्या खातीर आमकां ते कश्ट कितें म्हणून गोतात आनी हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगचें इतलेंत तुमी घरांत तुमचें काम करूंक आतां टिफीन जाल्यार सकाळीं हांव टिफीन बंद दिल्यार ते बॅगा भितर दवर न्हू ती उदकाची बॉटल तांणी दवरिचें हांव दवरना तुमच्यो वस्तू बॅगा भितर तुमी सोदून दवरिचें हांव तुमचे टॉयज खेळून नासल्यार हांव एटलीस्ट तुमकां टॉयज म्हणयात आमकां ते नातले कट्टे न्ही ते बॅट आमी पिडो काडून बॅट करताल्या आनी काले पुरो खेळटाल्या पूण तुमकां एटलीस्ट तुमकां फॅसिलिटी आसा जाल्यार तुमचें काम तूं कॅटरिंग ट्युशन पूण आमी मरे गाद्या येवंक घाल्लें आमकां सिटीन गादे नातले हांव सुटीचे मनीस आमी सिटीन तांचे गादे सोदून येचे सैबाग आमचे कसं पूण एक आमी ओपयोंक शिकल्या रूख सोडूंक शिकल्या आतांच्या भुरग्यांक नाका उदका वचो नाका बांयक तेळ नाका रुका सोड नाका आले नाका म्हण कितें सांगताय तुजे दोळ सुकून एक दीस वता तो पडलो मागीर वयर येना करेक्ट न्ही आज या म्हज्या मुखार आतां न्ही बाथरुमांत शावरांत बाल्ले गुडी मारचे ताका डायव करून शिकयना आमी रेस्ट्रिक्शन्स घालचे सर डोंट आनी कित्याक एक दोगां भुरगीं तुका एक दोगां भुरगीं कित्याक तुका भुरगीं जावंक मोन आसा वाडा सोडा संवसार बरो म्हणला पूण फीस कोण भरता करेक्ट संवसार भरूंक आतां आमचे सडावत हांवें पळयलां थोडे बडे बिस्प आमचे गोळीक बेटे घेतात सडावत जावन सक्कडी फिरगजांनी
हर एका फिरगत जाणारी सांगचे एकत उतार आमकां देवपणी उणी जाल्यार देखून भुरगीं चड जायचे म्हणून सांगून देवपणी म्हणटात न्ही तुका पळोवन MC जाल्ली आहात वय तुका पळोवन टिचर जाल्ली आहात करेक्ट तुका पळोवन तुका पळोवन पाद्री जायना कित्याक आमच्या पाद्रापांक आमच्या बिस्पांक आमच्या हांकां पळोवन म्हाका एक पाद्राप जाय जे म्हण कित्याक बघना सांग इतलो इतलो रेतीरान रावत न्ही आमच्या मंगळुरांत उडपींत सावथ कर्नाटकांत एकच एक सांग जावना कित्याक तुजी जिणी आकर्शीत आसा गी पाद्राप जावच्याक ते एक आमी पळयचे करेक्ट आमकां व्हडले व्हडले भाशण दितात तुमकां पळोवन अशें जाय तशें जायचें पळय फिनलँड हा पळय संवसार असो हॅप्पिएस्ट गांव जाल्यार गूगल वय वय करेक्ट हॅपीनेस इंडेक्सान फर्स्ट येतात इंग येतात तांचे व्हडले आसा फाटल्या 13 इयर्सांत काल गोते ताचे फर्स्ट चॉयस आतां आमचे SSLC हा पळय थंय सेकंडरी स्कूल आसा ताचे फर्स्ट चॉयस टू बिकम ए टीचर ओके सेकंड चॉयस इज अ डॉक्टर थर्ड दुसरें फील्ड आमचे आमी 9th येताना सुरू करताले 10th सायन्स काणीचे PUCन काणीचे मागीर इंजिनियरांतलो डॉक्टर आता इल्लेशे चेंज जाला आता इल्ले CA इल्ले चड वारें वाडोवंक सुरू जाला म्हणजे सुमार जाण आता त्या प्रोफेशनाक येतात एक ACCA करतात जाल्यार CA वचून त्या कॉमर्सान त्या तांतू MBA चे इल्लेशे वारें बट सड्डनी बट एकच इंजिनियर नाल्यार डॉक्टर गोल जाल्यार एक CA आनी CA तितलो सुलभ ना बहुशा CA दळू काले करेक्ट तांतू जाता क्वेश्चन पेपर लीक जायना तांचो बोर्ड आनी पुरो करेक्ट उरलें पुरो माफियात तूं बँकांनी वच बँकांनी कोण आहात हिंदी उलोवचे वय आमच्या कर्नाटकांत आता फॉर एक्झाम्पल थोड्या तेंपा आदीं मुशेर IDBI बँक आमी यूज करताले म्हणून म्हज्या बाय तातूंत काम करनासलें म्हणून त्या IDBI बँकाक वचो लोकल एक मनीस ना कन्नडा येवचो ते IDBI सोड तूं ग्रेस्ट मनीस वताय नॅशनल बँक आमच्या बँकांनी पुरो कोंकणी उलयताले आहले की पयले आहले तुळू उलयताले बाय मेंची नावडू मनीस आतां पुरो क्या जाय उदर देखो उदर जावं आतां हिंदी उलयतले आसात म्हळ्यार आतां नॅशनलायज बँकची आसली 16 बँकाची एग्जाम जाता क्वेश्चन पेपर लीक पुरा UP बिहार नॉर्थ इंडियाचे पुरा तांतू आयले 3-4 वर्सां हांगा काम केली ट्रान्सफर करणाले गेले आमचे लोक हांगा तावन बॉम्बे तावन दुबय तावन युरोप आनी बरोबर जोड जाल्या उपरांत कॅनडा सेटल आतां कोरोनाची घर कोणाक तोट कोणाक इगर्ज कोणाक एक्झॅक्टली व्हडले समस्या आहात पूण कॉम्पिटिशन लायफ आमच्या क्रिस्तांवांचे ताचेंदू माल्टा गेले गे ताचेंदू युरोपा गेले गे लंडन मागीर आमी सांगता आमकां पळोवंक कोणी ना आमकां आश्रान घालां करेक्ट न्ही म्हजी बायल पुताक जोर करता पयस नको जोर करचे अशें तूं पोकरी केल्यार अशें तूं सांगनात लायक तुका बोर्डिंगा घालता म्हणून आतां सांगनाका न्हय आतां एक दीस आवय पोकरी केल्या बरी बघता पुताक काड मिशे येवन ताची बायल भुरगीं आसतना ही म्हजी आवय काल चेरे पडटा ती ल्हान आसतना म्हाका बोर्डिंग घालता म्हणटाली हांव पोकरी केल्यार आतां ही सांगिल्लें आयकना एका वचून आसराका घालता एक्झॅक्टली न्हय सो आमी कोच्चुंचे न्ही म्हजो भुरगो ऑस्ट्रेलिया आसा इंग्लंड आसा अमेरिका आसा ते आसा म्हणून तूं कोच्ची केदो लागत ते ताचे जाय तितलें जोडलां आयला आतां आमचे घरा आसा तें जाल्यार सांग तोय आसा हांगा न्ही सुणो पडल्यार शेजार सुमोवना पडना तेजे वे करेक्ट न्ही सो काल कोडविकाय म्हजो पूत तें आसा ताणें गाडी काण गेली आनी हें केलें ताणें फ्लॅट केलें ताणें बोरवेल केलें तूं फस्ट हॅप्पीनेस तुज्या घरांत तुज्या भुरग्यांक काडून शिकय एक्झॅक्टली नाजाल्यार कर्म फला वय करेक्ट हें पळोवंक मात की पियेत ती पियोंक म्हणून दवरला ती निवली आसतली आमची एसी सो चियर्स करूया गे म्हणून तुजे पियोन जाले तुमच्या स्टुडियोत AC म्हणून जाली एसी आमी जाली तें सांगितलें न्ही आमच्या भिक्षक आमी एसी घालता आमच्या गेस्टांक आमी बरें थंड बसयता म्हणून जाल्यार कसं करता तुमी गामेल्या बरें दिसतात न्ही थंड बसून ऊन करतात ऊन करता बाई उलोवणे आमचे गरमागरम कित्याक म्हणल्यार कॅफे न्ही जशें आमचे कॉफी उन्नून आसून आमचे उलोवन येयले उन्नून आसल्यार कुरकुरीत आसल्यार आमच्या भिक्षकांक बारीक खुशी जाता तशें आतां आमी शिकपा क्षेत्रांत कितले चेंज आसले आतां कितले प्रॉब्लेम आसा आनी त्याच कारणा खातीर हांवें म्हाका म्हळ्यार टिचींग म्हाका बसतो लायक आतां फ्रीलान्सर जावन सुमार कॉलेजीक येता भुरग्यांक ट्रेनींग दिवंक आनी येता बट त्या शिकोवन जें सांगता ही उरलीं कामां आसात पळय इतलीं चड जातात गे आमकां म्हळ्यार सांबाळूणो तुका रजा ना अलेंपरा म्हणल्या खातीर हांवें टिचींग सोडलें तशें पूण तुमी आतां 26 वर्सां जावन डेडिकेटेड जावन तुमी टीच करनासाचे आतां सांगाता तुमी आतां उरलें पुरा काम करतात म्हूण सांगल्यार तुमी एक्टिंगांत आसात बरें बरें तुमी साहित्य तुमचें लेखनां म्हाका बारीक कशी बरें बरें बरयतात आनीक हाका बरो तुमी टायम कशें मॅनेज करतात अँकरींग करतात
टायम तुका 24 hours म्हाका 24 घंटे. ओके बेश्टे वेता आसतना चिंतीजे हें खाली आसूंक ना. हे खाली आसूंक ना. खाली आल्यार तुका चिंता अयो म्हाका इन्क्रिमेंट ना, म्हाका सांबाळना, म्हाका तें ताणें तें केलें. सो आनी कालमणी करता म्हणल्यार इराद आसोचे. आतां म्हाका कोणी गॉडफादर नासले. म्हजे भाव दोग जाण व्हडले आसल्यार ते दोगी म्हज्या किपूक केला. ते मुखार गेल्ले ना. आमी आनकर रेड्या बरी तूं MC करताय म्हाका MC करीच, तूं बरयताय म्हाकाय बरयचें. हांव कांय जर्नलिजम करूं ना. करेक्ट. हांव DC काणून मिनिस्टरांक काणून 1 to 1 लायव्ह करता. कांय तातूंत प्रिपरेशन थोडे फावटी म्हजे लागीं म्हजे वाटू येवंक आयकना हांव कॉन्ट्रोवर्सी करता. आवरिद्द बरो दिला म्हणटा. करेक्ट. म्हण हांव ती मुळाकूच वयता. आमकां खंयचे जाय आमच्या विक्षकांक तेंच आमी विचारी. करेक्ट. तूं आंबो कसो खाताय, तूं ल्हान आसतना कशें आहलोय, तूं मोसाळे कशें धरले, ते बरें क्वेश्चन विचारची. तुजे लागीं पर्स आहा की तूं पर्स दवरता, ती बरें सवाल विचारची. सो खंयचे जाय ते मात विचारचे. सो एलिझाबेथ ताका एक सिक्रेट तुवें खाली ह्या स्टुडियोंत आसाय न्ही, तूं म्हाका पळोवन सांग हांगा कितलीं स्टँड आसात. 4 कोण चड आहात. ना म्हळ्यार हांवें पळयल्या प्रमाणे 3 लायटा 3 कॅमेराचो आसा तर 4 म्हळ्यार ना पण 4 म्हळ्यार मागीर चिंतले हांवें सो आसा. 4 कित्याक म्हळें यू आर वॉचिंग. हांगा 4 आसात. एक्चुअली 6 आसात. दॅट इज ऑब्जर्वेशन. यू हॅव टू ऑब्जर्व. करेक्ट. पूर्ण चिंतल्या बरी तुवें चिंतल्यार तूं सक्सेस जायना. थिंक डिफरंटली. आतां तूं लेखनां बरयताय, मस्ट स्त्रियो बरयतात, पूण तुजें एंगलच दुसरें, तुवें चिंतची रीतच दुसरी. आतां परच्या नमन बळक जेजून हांवें काल वाचलें आवयपणा विशीं. हांवें चिंतूंक म्हणलें आतां जुलय आतां आवय किवय कांय हें ना आनी काल बरयलां म्हणून. बट एट द एंड तें संपूर्ण केल्ली रीत म्हाका बरी लागली. तें मस्त आसा. तूं जरा हटके चिंताय. सो खंयचेंय जाल्यार चिंतना तशेंच चिंतीचें. आमी कांय एक्टींग फिल्डाक वचूना. करेक्ट. दुसऱ्यांचें एक्टींग पळयलां. फस्ट काल तें आमी दुसऱ्यांक क्लॅप दिवंक शिकोवचें. फर्स्ट प्रायज गोज टू लिझा, सेकंड प्रायज गोज टू जॉन. आमी बसचे क्लॅप दिवचे. वेन आय एम गोईंग टू रिसीव द क्लॅप्स, करेक्ट. वेन आय एम गोईंग टू द स्टेज, हे आमी शिकयचे. आनी धाडोन बिकोन शिकोवन कांय येवचें ब्रेक कांय ना. तुका टेस्ट आहा आपलें तातूंत सोडचें. आतां हांवें फिल्माक येता आसतना एक 40-45 जाल्यान म्हाका. म्हजी तूं 7th आसतना दासमिताय फिल्मांत आयलें. ओके. ताका इंट्रस्ट आहा गेला. करेक्ट. ताच्या बरोबर आतां सेकंड फिल्म येता पयाणान ती आहा तें. ओके. तशें ताका इंट्रस्ट आहा, स्पीचांत इंट्रस्ट आहा, तें करता. नीटनेस ना तें ना म्हजे बरीत. तसो रूप तशें फळना. करेक्ट. ताका खंयचें आहा ताका पुश कर. ह्या म्हज्या व्हंकलेन ताका ड्रॉइंग शिकोवची, रांगोली ताका ताची वस्त्रांत मांडपूंक येना आनी रांगोली घालता कितें. शी कांट. वाय यू आर फोर्सिंग. सो इंट्रस्ट आसला फिल्डान तूं गेल्यार यू वील बी सक्सेस. इंट्रस्ट नासला गेल्यार ना. त्या खातीर हांवें फिनलँडाचे विशीं म्हळें. ते टिचर्स आहा त्या खातीर फिनलँड आजिकी टॉप आसा आफ्टर 13 years. हॅपीनेस ह्या एका विशयान तर हांव आनी तूं एक जाण एकाच मेंटॅलिटीचे म्हणून सांगता आमी. कित्याक सांगल्यार आतां तुमी सांगल्यार बरी खंयच्यान इंट्रस्ट भुरग्यांक मुखार सोडा म्हणल्यार बरी. तशें हांवें आतां केल्लें MBA जावंक पुरो बँकान कामार आसली दुबयंत. पूण ते गांव सोडून पाटी आयल्या उपरांत कितें गेम सोडून टेन्शन काडून आयल्या. पूण हांगा आयल्या उपरांत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक सुरू जाली. कित्याक म्हळ्यार आमी बरोवंक काही शिकोना. कित्याक जर्नलिझम आनी म्हाकाय गोत्तो ना. वचता मातशी एक मुस्तुपी साय आसली. एक सेंटेन्स बरयचे तर जाल्यार 10 सेंटेन्स वाचीचे. करेक्ट. 10 डिफरंट वाचीचे. एक शब्द उलयचे जाल्यार 15 शब्द आयकाचे. तूं हातान बसून एंकर जाता म्हळ्यार जायना. शब्द भंडार जायचे. करेक्ट. थोडे फावटी बाय मिस्टेक जातात आनी काले जातात. मिस्टेक जातात. यू ट्राय. हांवें ट्रायच करना जाल्यार. फर्स्ट थिंग आमी कित्याक पाटी आहा म्हळ्यार आमच्या लागीं रिस्क काण घेवची सकत ना. एक्झॅक्टली. ते पुर्तुन सांगितले आमी. करेक्ट. कोण आज नाही म्हाका आतां चान्स म्हणल्यार सांगता हांव आमकां ती तरबेती ही तरबेती तें गाद्यान खेळ हांतू मेळ तांतू मेळ MC तरबेती बरोवंक तरबेती युवा जाणांक तरबेती मुखेलपणाची तरबेती कर्म जर समस्या जाता आमच्या लागीं उलोवंक कोणीच ना. हांवें सिंपल सांगलें जर समस्या येता ना रिस्क काण घेतल्यांक बास येना. करेक्ट. बास येतल्यांक रिस्क ना. करेक्ट. आमकां सिंपल एक काम कर येतालें. आतां तांणी जरोजा घेवन जितले गालोटा करतना आमची
इतली संघ संस्थे असतात ICYM जाऊन दी YCA जाऊन दी कॅथोलिक सभा जाऊन दी Yeah. आणि काल 21 आयोग म्हणून सांगून इतले आयोग असतात हर एक फिरगत म्हणजे कोटी कितले फिरग 100 वर्णी चड फिरगो जे आमच्या उडपी आणि मँगलोर टूक म्हणून हर एक फिरग जे तावन तांणी एक इनिशिएटिव्ह काढून हर एक पोलीस स्टेशनात एक केस दाखल करूंक एक दैर काण गेलं जाल्यार कोण खर्च कोण आहे आमच्या तेंता म्हणून आमच्या मुखेली ना एक कोणी मुनीस आणि कोणी असा मुखार तो येता म्हणून सांगलं. आमच्या लागी रिस्क काढूंक नाका आता कॅथोलिक सभा केल्ली काल्याक आल्तर भुरगे जावंक न्ही Correct. आता आमचे कॅथोलिक भुरगे आल्तर भुरगे जाला आल्तर भुरगे दुसरे आसा करेक्ट चॅरिटी करच्याक साविशन पावल सभा आसा रिस्क काणून ज्याक यूथ आसा ते काणून घेणार नाही तुम्ही गाद्यांत केळ करतात न्ही रिस्क काढूंक आता यूथ आणि रिस्क काढूंक वाट दाखोवंक हे मनीस हा, motivate आसात करणे. न्ही उलयताले तेत्त गेस्ट आमकां वय आमचे गेस्ट पळया तेत्त गेस्ट Correct. तेत्त जड्ज सेम अरे तू कितले जण आसात आमी सांगूंक गेल्यार म्हजेर पयलीं दोळा न्ही हांव ओपन ना सांगता ओपनली सांगितलें तुज्या कित्याक फाटल्यान उलोवन म्हाका कांय करेक्ट ना करेक्ट फाटल्यान उलयलो तुका बरो वय मुखल्यान उलयलो तो सिदा उलयता म्हूण सो आमच्यान समस्या काले म्हळ्यार कोण बरें काम करता म्हळ्यार ताका पाटी मोना करेक्ट ताका केदाळा सकल घालचें म्हूण चिंतचें कोण असतात हां सो ह्या समस्यांनी आमी रिस्क काडूंची कशें आमच्या भुरग्यांक दुसऱ्या समाजाचे भुरगे मार खावन आयलो म्हणचे फारूक म्हणलो चेडो अशें ताका म्हाका मारलें आल्वीन म्हळ्यार फारुकाक 2 पटात आवयचे नाईंडे मोणे इंद्रला ताचे मार खावन आयलो तूं लज आसा न्ही तुका लो दिसो न्हय तूं म्हजो पूत की पेट्याचो पूत 2 सोण्णे जाल्लें पळय हांगा हिंसावाद म्हणून सांगूंक बरो कोणी आयकल्लें ही हिंसा जाली म्हणून बट हॅव टू टेक द रिस्क हो काल बदलला विल्फीचे पोदल्ले बरे मुझे 2 उपादेस तुका म्हणून हां आई सो संसार फोडकी रो तू बेरो जायनाका करेक्ट आमी काल्याक बेरो जावचें एका कांसुला मारला आनी कांसुला मार दाखय म्हणून सांगलां जेजून अंगाई पडल्यार काल म्हणून सांगलाय ना सांगू ना अंगाई पडल्यार धांवून म्हणून सांगलें कांय सांगो ना ताणें कांय सांगो ना सो वी हॅव टू टेक रिस्क त्या खातीर पॉलिटिक्सान कोणी नात आमचे IAS कोणी नात अंदू कोणी नात तूं खंय चान्स दिताय नीटाचे व्हडले समस्या जावना कित्याक म्हळ्यार आमकां KG तो आनी PG पर्यंत प्रायवेट एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन्स करेक्ट ताचे उपरांत पेमेंट सीट आमकां पैसा फेंको तमाशा देखो गव्हर्मेंटान एग्जाम बरोवंक तूं प्रेरण दिनाय न्ही ताची शिक्षण तरबेती घ्या CODP तावन एक ल्हान हें जातात पयलेशें इनिशिएटीव काण गेला पूण ताचो आवाज येतना कित्याक आमची इगर्जांनी आतां अनाउन्समेंट काल आसात त्या अनाउन्समेंटांनी खंयसर अनाउन्समेंट ना सांगता फस्ट तरबेती मेळची जीवन ज्योती शिबीर जीवन ज्योती शिबीर करेक्ट तातूंत खंय म्हणी कॅरियर गायडन्स आयकलाय ना देव कोण देव आपोवणे ಎಂತ ಸಚಿವಾಯಿ तांतू कॅरियर गायडन्स मुखार कितें जाताय आसागी ना तशें भशेन कांय ना हें जीवन ज्योती कॅम्पांत ज्योतीन जिवनाक सोदचें जिवनान ज्योतीक सोदचें केदळा लाव जाल्लें म्हणी सरचें लाव जावन 15 वर्स जालीं होय गे जालां हायस्कुलान खंय जीवन ज्योती जीवन शिबिरान मेळिल्लें म्हणून करेक्ट ते जाल्यार लेटर घेवट आतां बरो व्हॉट्सॲप इम्प्रूव जावन वता सो आमी आमचे तरबेतीदार समाजाचे करेक्ट आतां वन महोत्सवाची सिजन न्हय आतां तूं मस्त कडेन गेस्ट जावंक पुरो तूं आयल्या उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत सर सर ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಗಿಡ ಹೇಗಿದೆ तू तसे इसरला आपले तो रूख म्हणी बळवत सो आमच्या कालदाला ಗೊತ್ತೆ खाली उगळी उगळी रोग हाडी हाडी राग म्हणले बरी प्रोग्राम आहे प्रोग्राम आम्ही इतलें करीचे सो इस कालान तशेंच टुमॉरो अँटी ड्रग डे यू हॅव टू डू समथींग सर वॉट टू डू तर फ्लॅग कार्ड टाकले फोटो काडलो जालें भुरग्यांनी हांगा चेनी केनी दवरली वॉट्स यूज करेक्ट प्लास्टिक उडीशी म्हळें फ्लॅग कार्ड केलें प्लास्टिक मारली करेक्ट फ्लॅक्स घाले पुरो प्लास्टिक आनी आयल्यांक बरो चोळून पुरो जालें म्हणून प्लास्टिकाच्या बॉटलींत उदक दिलें उडयलें आयलें वर्सां तेत्तीसची सो आमचे काले मते आमी कितें शिकयता तें पाळिना कितें पाळटा तें सांगना कितें सांगता तें करना हांवें तुका सजेशन दिवचें कशें कोत्ता खंयचें म्हाका जायना तुका दिवचें करेक्ट तूं मोठी आय न्हू तुवें सदां उठून न्हू वॉकिंग करीजे म्हणून हांव करना
हांव करना करेक्ट. आनी तूं कोण बजी जोर आय तूं बजी सोडटें तूं कित्याक हांव सोर हांव कोण गी तें हेरांक सांगचें करेक्ट. म्हज्यान कितें जायना गी दुसऱ्यांक सजेशन दिवचें. सो हे समस्या आसात. सो आमची व्याप्त खंयची आपले आमीच करचें पडटा. सो एक रिटर्न एक काही म्हणी आयल्यार आपले वी आर हॅपी. सो रिस्क काडूंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयना. आतां प्रधान गरज आमी इंडिया भितर रावंक शिकय, तुजें घर रावंक शिकय आनी तो हाय फाय चिंतूंक वचनाका. फाल्यां आमच्या एकावंटाचे पयशे आसचे ना. तूं पळय करेक्ट. आता 15 लाख येता आमच्यान आमी सगळे राखून आसा. 15 लाख सोडे 15 रुपये आमचे 15 आले येतात पुरो. तुका दिसा एक बडी स्कॅम जाते आसा. खंयचे QR कोड येता तूं स्कॅन कर म्हणटाय तूं अननोइंगली कॉलिंग उलयतना गेले. गेले दे ऑल आर एज्युकेटेड. करेक्ट. अनएम्प्लॉयमेंट करतले काले. आता बिन लाडेन आलो आमी तांकां आमी येदो व्हडले टेररिस्ट म्हणून सांगता. बट तांचे एज्युकेशन लेवल पळया हायली एज्युकेटेड मनीस. तोल्याक काम नासतना तोल्याक पुरो येतात. ना ताका करयले. ताका अमेरिकान करयले रशियाचे विरोध हें करूंक. लास्ट अमेरिका विरोध जालें. जैसी करनी वैसी भरनी. येस. तशें आतां आमी आतां उलोवचें जाल्यार आतां आमी कोविडा विशयान एक एपिसोड आमी इल्लेशें उलयल्या. आतां ताका पाठिंवचें जाल्यार कोविडा वेळार टिचरांक आतां ऑनलायन क्लास तें पुरो म्हणून मस्त कश्ट असो टायम स्टुडंटाक. कित्याक म्हणल्यार इंग्लीश मिडियमान तितल्या व्हडल्या इस्कलांनी आयल्या भुरग्यांक जाल्यार ऑनलायन क्लासांनी पुरो म्हणून सांगून थोड्यांक इल्ली इस्कलाचें म्हण इल्लें एज्युकेशन म्हणी मेळना. बट ते 2 वर्सां त्या वेळार तुमची परिस्थिती कशी आसली, तुमी कशें हँडल केलें तुमकां एज्युकेशन प्रायवेट? कोविड आमकां नोवें भुरग्यांक लोकांक नोवें राष्ट्राक नोवें पुराणाक नोवें. ताच्या उपरांत आमकां दिवचो सांबाळ अर्दो कालें अर्दो गव्हर्मेंट प्रकार तांतलो अर्दो केलो. ओके. ताच्या उपरांत आमचें इंटरनेट आमचें डाटा आमचेंच पुरो. ओके. आनी इंग्लीश मिडियम भुरगीं म्हळ्यार ग्रेस्त म्हणलें एक मोतींतलें काणोडे. हांव दुबळो जाल्यार म्हजी गुडांगड आसा तर जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक शिकयचें म्हणलें त्या गुडांगडीवाल्याक आसता, पानवाल्याक आसता, बेकरेवाल्याक आसता, रिक्षावाल्याक आसता. सो तो एक ताच्या बजेटा प्रमाणे इस्कल पळयता. सो आमच्या मोतीन कालांक इंग्लीश मिडियम भुरगीं म्हळ्यार ग्रेस्त, कन्नड मिडियम भुरगीं म्हळ्यार दुबळी. डिसेंबरान नायट काजर जाल्यार ग्रेस्त, एप्रिलान त्या दगी काजर जाल्यार ती दुबळी. कॉन्सेप्ट काडचे. करेक्ट. सो ओके. सो आमकां नोवेंत दिसाक एक ॲप आनी तातूंत एक दीस ऑनलायन क्लास काण घेता हांव. त्या भुरग्याच्या आजी गुत्ताय गुत्तना गंटे 15 ఆయన ఇంచిన ఆయన సావు ఈ ఉను మగ మై కోన पुरोन भुरगीं आसतात तिका गुत्तुना खंयचे ऑन दवरचे खंयचे ऑफ करचे म्हणून गुत्तुना. हांवें पाठ करतना शेजार सुरेश अण्ण येता मास्टर उला इंजिन एरड बातेर न्हू पुंडिया भुरग्यांक पुंडिया. सो ही मस्त फन आनी पुरो जाला. पूण हांव सांगता तें कोरोना बॅच म्हणून एक नांव पडलां पळय त्या भुरग्यांनी मस्त होगडायलां. करेक्ट. आतां तुका सांगेत ह्या बॅचान हांव SPL आहलो, त्या बॅचान SPL कोण आहलो कोण नासलें. इलेक्शन ना, स्कूल डे ना, टूर ना, पिकनीक ना, खंयचे एक डे ना, चिल्ड्रन्स डे, टिचर्स डे खंयचेय ना. सो तांणी मस्त होगडायलां आनी त्या 2 वर्सांनी ती आरामशे पास जाल्यांत. तांकां कॉन्सेप्ट येना. आतां कोरोना आसतना 5th 6th जाल्लीं आतां 10th आयल्यान तांकां बेजीक लेटर्स येनात. पूण बाय हार्ट. आतां आमची एग्जाम म्हळ्यार बाय हार्ट सिस्टम जाला. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಮಗಳ ಗಂಡ ಬಂದನು ಅಸಮ್ಮು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಮಗಳ ಗಂಡ ಬಂದನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಅಳಿಯ ಬಂದನು ಮುನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ಲಾರು ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಳಿಯ म्हणून ಗೊತ್ತನ बाय हार्ट. आमच्या टिचरीन करतितलें 10th अंतू बोर्डार नोट्स घालतात म्हळ्यार केदाळ तांणी शिकचें. वेन यू आर गोइंग टू लर्न टू फ्रेम ए सेंटेन्स इन ऑफ युअर ओन 41 चॅप्टर्स आसा सोशल सायन्सांचो ताणें खंयचे म्हणून उडा सोडची बिजनेस की इकॉनॉमिक्स की. सो तुज्या उतरांनीच बरोवंक आमी शिकोवना, लेटर रायटींग ना. आनी उतरांनी बरोवंक आमच्या पुरा टायमार आमकां लँग्वेजीन फुल मार्क्स मेळिल्ले म्हाका गुर्तूच नात. आतां 625 मेळटात कशें तें साध्य म्हाका गुर्तूना. अनेक आनी आमचें व्हॅल्युएशनाक गेल्यार 22 आल्यार 22 इद्दर 28 ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ म्हणटात आमचे चीफ. ओके ग्रेस मार्क्स दिवना पास करा म्हणून. ओके जायत.
रॉंग तें कित्याक तो सगळे हे वर्स गम्मत करणं हंगाय वय ओके आतां 74 आसा 74 आसा ताका 100 मार्क दिवन 80 कित्याक करनाय 78 आसा ताका 2 मार्क दिवन 80 80 कित्याक? फुल्ल कोडली किल्ला फुल्ल कोडली किल्ला आतां हांव DC म्हजे अंडर 100 जाणां आसात हांवें आमची कोडी ते फुल मार्क्स आयले हांवें व्हरून तांकां दाखोवंक जेन्ना म्हणजे आर्ग्युमेंट ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ती ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತು ಕಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಕರ್ತಾಯೇನೆ ಅಥವಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ ಅನ್ನ ತಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದವ ಸತ್ಯ ಹೋದ सत्य होता करेक्ट ओर्स बरताने गंमत केली इस कलाकन येऊ ना 22 आयला 24 पास करता आम्ही तो पल्ल्या DC जाऊन येता पल्ला तुझं लाईनमॅन जाऊन येता पल्ल्या अधिकारी जाऊन येता तू पळे तू तांकां गुत्ता तांचे मिशरे घेतात पिऊन जाऊन क्लर्क जातात अटेंडर जातात तांचे हातपाय जोडटात MLA MPचे आम्ही काय ना आम्ही लग्गी वसान करेक्ट आम्ही सन्मान मात करतो सन्मान मात करसो ಏಬಿಡಿಸ MLC ಆಮ್ಸಮಣಿಸ 2 ಕುಕ್ಕು 2 ಚುಕ್ಕು ಶಾಲು त्यांच्या जाऊन आम्ही काल बेनिफिट काण गेले करेक्ट ते कसे येतात ते म्हणल्यार तशें म्हणटाना म्हाका उडास येता म्हजो नवरो ताची डिग्री जावन आसतना BPEd केल्लें ताणें तो गुलबर्ग आनी चित्रदुर्गाक त्या वेळार तांच्या भुरग्यांक पुरा वाचूंक बरोवंक येनातले BCom जावन आयल्यात ते डिग्री जावन आयल्यात वाचूंक बरोवंक येना पूण तांच्या सगळ्यांच्या हातान आसले बुक्स खंयचे गो त्या कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामाचे तांकां ल्हानपणांतावन त्या एक वर्साच्या म्हणल्या खातीर येतात आमचे आतां आमी म्हणटा आमचे दक्षिण कन्नड उडपी आनी पुरा बुद्धिवंत जिल्ले पूण आमी बुद्धिवंतरूय आसा आम्ही बुद्धिवंत आमकां बुद्धिवंत IAS नात IPS आयल्यार इतल्या वर्सांनी काय एक 2 बुद्धिवंतर जाल्यार पंपेल ते लायव्हर जावन 10 वर्सां काण येताय साहेबिनी आम्ही एक प्रोटेस्ट करना ओळतई सुरत कलांत टोल गेट आल्ली खंयची क्रिस्तांव गेली ते रावोंक कोण वचून बसली आमचे एक संघटन थंय गेल्ले ना सोशल कॉज काय आमचे आमकां एक जणी मार पडले आमी 2 मार केले ताचे उपरांत पुरो थंड जावन गेले काय आसत त्या दीस काल म्हळें ही पेपरां बंद करचे आमकां सपोर्ट केले ह्या पेपरान मात्र 4 दीस आयले आज DSCचे कोणी एक धर्मीक वडील सरल्यार खंयच्या पेपरार येता ओबिचरी सरल्यो न्यूज खंयच्यार येता खंयच्या पेपरान आमकां सपोर्ट करूना बळे तात्या पेपरार येता तर तो कोणाक कित्याक म्हळ्यार ह्याच विशयांत थोड्या तेंपा आदी आमचे दायजी वल्डसो वॉल्टर नंदाळीकर ताणें एक सांगले कित्याक म्हणून जाल्यार आमी क्रिस्तांवांनी वा आमच्या इन्स्टिट्युशनांनी खंय म्हणी न्यूज त्यांनी परत दिवंक आसल्यार क्रिस्तांवचे आसल्यार आमचीच मनीस न्ही तुमी धर्माक करीजे म्हणून एक हें आसता ना आमच्या मनशान घालीजे म्हणून आमच्या मनशांनी घालीजे म्हणून आमी दिवचे तशेंच सपोर्ट आमकां म्हळ्यार आमच्या मनशान सपोर्ट ना तशें आमच्या प्रोग्रामाक आमी आपोवचे कोणाक आनी पुरा आमच्या मनशान सपोर्ट ना आमच्या इन्स्टिट्युशनी तशें आमी क्रिस्तांव जाल्यार गुड मॉर्निंग फादर गुड मॉर्निंग सिस्टर म्हळ्यार अशें ती दुसरें म्हणजे एशीं करतात आमकां भारी कशी इतलो बागसलो तोच म्हणटा पेटोगून समून फाटले फाटल्यान म्हणटात करेक्ट सो आमच्या लोकांनी समजायचे की आमच्या इन्स्टिट्युशन इतली आसात बिझनेस कोणाक तरकारी कोणाची घालता तूं तुज्या हॉस्टेलाक तुज्या कॉन्व्हेंटाक इलेक्ट्रिशियन कोण प्लंबर कोण करेक्ट हाचे क्रिस्तांवचे दिल्यार भितरले सिक्रेट भायर वतात करेक्ट हांचे दाखोवनचे एक बिल दिवचे एक बिल आनी पुरो आसा न्हय ताका सांग न्हय आळे अशें सायबा तूं सांगा ना भायर तूं बिझनेस दिना तुजो इम्प्रूव जाता न्हय करेक्ट सो आमी आमच्या समुदायाक आमच्यान कोणी ना म्हणटा आमच्या प्लंबर कोणी ना परत तेका कोणाची मनशा कडेन उलयतना ती म्हाका म्हणाली आतां आमी फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी आतां आमी स्टेशनरी म्हणटाना कोडयाळांत फर्स्ट नांव येवचें आमकां कोणाक स्कूल बुक कंपनी म्हणून पूण त्या स्कूल बुक कंपनीची मेळच्यो पुरो वस्तू आमच्या कोडयाळ बेल प्रेसांत ती मेळटात खंय म्हाकाय विशय गोत्तो नातली पूण आमची इस्कॉलाची जावन दी आमच्या सगळ्यांचे आमकां बिझनेस पेचे कोण आमी दिवचे स्कूल बुक कंपनीत तशें तवली आमची अवस्था आमच्या कम्युनिटींत मिस्टेक आहा तांचो कोडयाळ बेलची मिस्टेक आहा तांणी आराम करूं ना म्हणल्यार ताका डायरेक्टराक पयल्यांक काल प्रेस राखून प्रिंट केला पुरो आनी एकल्यान चिंतलें केल्या इनकम हाडल्या बरें आनी एकलो आयलो रिस्क काल्याक सो एकलो आयलो आपले ते मुंदर सोंग आनी एकलो येना एक श्रायन पळय एका टायमार भारी रायस जाता मुडीप मागीर काल जालें ताचें वॉट इज द नेक्स्ट मुंदू वर्सूंक कोणी त्या खातीर आतां स्कूल बुक कंपनी तुवें नांव सांगलें आयकल्यार तुका केस घालून जातलें काल म्हळें त्या एका अंगडीन रथबिदींत असल्या अंगडींत ते बिझनेस तांकां बरो जागो तें पुरो केल्लें आमच्या लोकांक तो आसलो आमी करूं ना तूं सांगली कोडयाळ बाय प्रेस आतां आमी कल्याणपूर तावन उडपी तावन सगळें थंय प्रिंट करता
सर्टिफिकेट ते उलयता हांव आमच्या तिशीन नंतर एक तास CC वचचे नाटल्यार हाका वचचे. सो आमी काले म्हळ्यार आमी ते करूंकूच ना. ते जावन आमी ते करून चिंतना उरले बरो वचून एका स्थानाक पावले. स्थानापासून पावताना आमच्या पाठी हांगा पाठीन दवरतात ते कशें म्हळ्यार जिओन तुका फ्री डाटा दिली, फ्री कॉल दिले, तूं ताका एडिक्ट जालोय. उरली पुरा डॉकोमो ते एअरसेल आयडिया पुरो मेले. आतां उरले एअरटेल आनी जिओ मात्र. आतां तांणी सोडयला. आतां खंय वताय? काही मत आहे करेक्ट. पेवडी मारताय BSNL आगी दुसऱ्या आगी. आतां तांचो खेळ 3 वर्स धर्माक फ्री दिवना तांणी. वय 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 गुजराती मरवाडी तो बिझनेसमॅन. सो ही विल गेन बॅक. वेळ जालो की ना आमचो वेळ वण ना आमकां आमी कंटिन्यू करियेत. म्हणजे आणखी थोडीशी सवाल तुमचे कडेन विचारूंक आसात की त्यामुळे आमी नाटका विशयान तुमचे उलयले हांव, एक्टिंगा विशयान उलयले हांव, तुमच्या शिकपा विशयान सुमार उलयले हांव. आतां साहित्यान जे जालें तुमची बरपां इल्लीशी तिखशी बरपां. तशें आतां तुमी साहित्याक येवंक तुमकां प्रेरण कोण? म्हळ्यार तुमी वाचून वाचून तूं बरयचें म्हणून तशें? ना हांव ल्हान आसतना राखण येतालो आमगेर. तातूंत भुरगेलें पान म्हण आसलें तें वाचचें आहलें. पप्पा रेडिओ आयकतालो तातूंत बालवृंदा म्हण येतालो तें आयकूंचें आहलें. मागीर चंदमामा एक येतालें आनी अशें बालमंगळा बालमंगळा इल्लो सामको व्हड काडमिशे येताना बालमंगळा गेले. आमकां चंदमामा आहलो तें पुरो वाचून पळय आय थिंक 7th आसतना जेजुराय म्हण एक पत्र येतालें. जेजुराय तातूंत एक अशीच ते इनलँड लेटरान काणी बरोवन गेली हांवें. काणी कोणी सांगली ती एक म्हज्या तांतू करून गेली. ती आयली प्रिंट जावन आनी सकयल अरविंदान ती ते बरी खुशी. ते आणखी हांव जालें ओके सांगला जाता. आकाशवाणी मंगळूराक एक दीस बरोवन घालें. थंय शकुंतळा आर्किनी म्हण आसली. शकुंतला आर्किनी इट्स व्हेरी फेमस नेम हांवें आयकलां. कन्सेप्ट फर्नांडीस ते मरे आसतना तिणें तिका बरी खुशी जाली काणी म्हणून येवन म्हणलो म्हाका फस्ट स्टुडियो म्हणून घालें म्हणून गुंतून आनी वाचची दाटीर एक वाचली. तिका आणखी बरी खुशी म्हयन्याक एकदां येवन. सो तशें आमी पुरो बरी करूं वता आसतना तें मागीर काल जाता पुस्कू जाता. त्या हांवें इल्लेशें दुसऱ्याच एंगलार बरोवंक सुरू केलें. दिरुवे म्हणल्या पेपरार. तातूंत अंकणाचें नांव मस्त ताणें सजेस्ट केलें पूण हांवें म्हज्यान दिलें वद्द वारंट म्हणून. वद्द वारंट ओके. वाद विवाद जावन वचो. वाद संवाद जायचे. वाद वॉरंट जावचें काय लागून ते वाद विवाद जावन वॉरंट इश्यू जावचें. तातूंत एक पंच दिलें लास्ट अखेर करचे फुडें म्हणून. सो तो मागीर बुका रुपार आयलो. मागीर म्हाका एक ग्रीप मेळ्ळें. मस्तान राखतलें म्हज्या हाका. आतां हांव बाळक बरयतानाय म्हाका फादर स्टिफनान जावं दी, फादर जोसीन जावं दी, आतां फादर आयवानान जावं दी, म्हाका विशय दिनात. म्हाका डेट दिवची. जाल्यार 15 तारीख जाली. आतां मेसेज येयले फादरापाची पळयचे म्हाका डेट दिवची. म्हाका विशय दिनात. म्हाका विशय दिल्यार बंद पास जाता. सेम ओके. पोर जुनाचे म्हळ्यार शिक्षणाचें न्ही. पोर युनिवर्सिटी ते हें कॉलेज ते चिंतात. आपणे बालवाडीच्या विशयान कोणी कांय बरयनात. करेक्ट. तूं बरय म्हणून जाय घे मार्ग. मागीर ताचे लीड आर्टिकल केलें. सो आनी तातूंत हांवें बरयलें तांचें लायफ, तांचो संबळ, तांचें काम ते कोणी टच करनात. करेक्ट टच करनात. सो तिक्षे म्हूण न्ही हांव आल्ले बरें सांगचें. हांवें उलोवचें तशें इद्ददानी इद्द हागे ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎದೆಗೊದ್ರಂತೆ ಮುಂಟಾದ तशें आल्ले आल्ले बरी सांगल्यार आमकां जायना. कोडी काडटल्यात तशें बरें जाल्लेंगी अशें सांग जाल्लेंगी तशें करी जाल्लेंगी बेश्टे ते हेळे वडटल्यात. आमी MC करची रिती तशीच. हांवें उलोवची रिती तशीच. हांव कितलें सिरियस जाल्यार तातूंत एक हांसो हाडटा. श्रद्धांजलीन ती हांसो हाडटा. करेक्ट. कित्याक म्हण सांगल्यार तुमचे पोर फोन येता न्ही तशें राती 9:30 वरार फोन केला तुमी लिजा बाय न्हिदले की म्हूण सांगून तुमी सुरू केलें. तुमचो ताळ आयकता ते एक हांसो घेता. आनी तुमी आतां म्हळ्यार कार्यनिर्वहणाक येता ना मुझे क्षेत्र तेंत कित्याक म्हण सांगल्यार आमी दोगांय सदां एकाच क्षेत्रांतली मनशां आमी. कॉम्पिटिटर गे कॉम्पिटिटर डेफिनेटली कॉम्पिटिटर हांव. कित्याक आमी MC म्हळ्यार करता. आतां लेडीज फर्स्ट न्ही लेडीज पूण लेडीज म्हण सांगल्यार कांसालांक वता. आतां थोडे MC पळयतना म्हाका सत्य बेजार जाता. कोणाक? सुमार न्ही नांवां सांगूंक पळयना. नांव न्ही मेल की फिमेल? मेल फिमेल दोन्ही. आतां थोडी यंग थोडी MC आतां येवन आसात. थोडी आमची काल्या म्हणटात ट्रेंडिंग थोडे स्टाईल कर्ण आनी पुरो येतात. तांचे खाली नेसाण आनी तांचे अवतार पळय जे शिवाय
बास गोत्तुना एक भाषेचे एक होल्ड म्हणून आम्ही सांगतो एक भाषेचेर एक तेना ಒಟ್ಟಾರೆ सगळी भाषे ಒಟ್ಟು घालून कालिंगी उलयली ताचे उपरांत इवन कार्यक्रम मांडून हाडची रीत आता फन ते पुरो चड जाला फन नसजे आता कितें थोडे फंक्शनां करची गम्मत करूंक जॉली करूंक पूण ते थोडे गेम्स दोड्या उतराची हें पुरा करतना कित्याक म्हणल्यार फंक्शनाक येतना सगळे कुटुंब सांगाता जावन येता वडा असतात ल्हानां असतात म्हातारी असतात तरी पुरो आसतना ते सगळ्यांक आमी पळोवन एक कार्यनिर्वहणान कित्याक म्हळ्यार आदल्या थोड्यांक पळयल्यार फॉर एक्झाम्पल स्टॅनी आसलो तुमी आसल्यात मागीर म्हजो तो बाप्पू मॅक्सिम ते पुरा मानू बंडवळो हे पुरो भारी बरे एमसी आमची कित्याक म्हणून सांगल्यार बरे उलयताले हांसोय वय साहेबिनी त्या दळा ऑडियन्स तसली आता ऑडियन्स 5G ची मानून स्टॅनी एमसी करताना ऑडियन्स असली पार्लेजी गावची जनरेशन गॅप असा सो जनरेशन गॅप येत असताना जरा हटके म्हणून आता नर्सिंग फील्डात पुरो फिमेल नर्स आता मेल नर्स म्हणून कॉन्सेप्ट नाही वेटर अलीकडे वेट्रेस जाऊन आहे सो फिमेल एमसीस आयले नवे एमसी आयले एमसीनी ड्रेस कॉन्सेप्ट चेंज केलो हांगा एक इतलो बोर्ड आयलो ताका खाले कार्ड काय म्हणटात प्लाकार्ड वे खाली धरतात गोत्तो ना हांव चीट धरना चीट नाका आमकां चीट काल्याक तरी गरज ना ओके पूण संप्रदाय आनी घालें तें दस्तूर कितें करूंक तें गरजेचें तुवें डान्स फन म्हणल्यार ते गोवाची काजारां जाली पियोनचे नाचते तितल्यान जाता तशें बरें जाल्लें आसा थंय एकच कसो ना थंय 5G बसून आसा 2G बसून आसा पार्लेजी बसून आसा करेक्ट ती प्रायस कालें चिंतात म्हळ्यार संप्रदाय केताले आतां भुरगीं कालें चिंतात डान्स केतालो सो पुराय आसा जे सो ताच्या काजारान डान्स केलो म्हणून म्हाका फोन करी सरतात डान्स माल पोरा म्हणून ताच्या विशयंत हांवें हांगा ललित प्रबंध बरयल्लो स्कूल डे जाल्लीं काजारां ओके लास्ट हांवें करचें पडलें हिर मलपले मारे एन चॅनल म्हणलें मलपले म्हणून केलें हांवें आनी ताका बायल म्हणली तूं इतलो पुरो हांगा थंय पुरो स्टेजीर पुरो करताय तें कितें करूं सो थोडे कडेन गरज ना थोडे णवरे व्हंकलेत म्हणटात दायक बुडची नाका पूण थोड्या कडेन आपलें कॉम्पिटिशन जावंक गेलां सगळे आमचे क्रिस्तांवांचे इगर्जेच्या दोऱ्यात घरा म्हणसर कॉम्पिटिशन वाड्या फेस्तांक कॉम्पिटिशन मोर्न कॉम्पिटिशन करेक्ट ताचे मोर्नाक कशें आता लाईव्ह मोर्नाचे लाईव्ह आता कोण मेल्यार एक लाईव्ह कली गरज ते कोरोना टायमार पळोवंक जाय जाल्लें वय कोरोना टायमार जाल्यार एक रिजन आसलें म्हणून कोणाक मोर्नाक येवंक ना हें पुरा म्हणून न्ही लाईव्ह कितें करूंक म्हणल्यार जॉन आतां तसलो कॅमेरामॅन आसा ताका एक काम मागीर ते फाल्यां येटूंकात हेका लुपके पोरा मारे हा न्ही ते म्हणचे न्ही हांवें कितें म्हळ्यार लाईव्ह कॉन्सेप्ट कितें कालें येवं दी आमी आमचे संप्रदाय कितें आसा तें सोडूंक ना आमी सोडलो जाल्यार हांवें सांगलें ते ऑडियन्सान दुसरे सगळ्यांक आमी केटर करचें पडटा न्ही आनी तुवें सांगयत एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली ते जाल्यार मस्त सांगलें एमसीक दोळे फुटले की ती ड्रोनर कार्यामणी आयिल्ली वय ड्रोनर कार्यामणी तूं खंयच्यार हाडून बुलडोजर हाडून पूण कार्यामणी बांदल्या न्ही ताच्या व्हंकले कडेन बांदचे न्ही बांदिल्ली होकोल कार्यामणी बांदून घेतिल्ली वतूल सुकान तशें दुकान अशेंच आसता की इम्प्रो सांगतली आन पळय तर ताचे सो ताचे कॉन्सेप्ट नवे न्ही ताणें खंय वेडिंग पळयलां युट्यूबार म्हजी तशें जायचें ताका 3 फावटी सांगलें हांवें ताचे पयलें वायरल जावं नासली ती म्हळ्यार मुलकीन दिपडे तशें जाल्लें कार्यामणी गेल्ली ते कालें ड्रोनाक आनी टेलिफोन टावराक कालें प्रॉब्लेम जावना सो ताचे मूळ उद्देश कालें ಒಟ್ಟಾರೆ उलोवचें न्ही थोडे आमी चिंतीचे ताच्या की आमचे दुसऱ्यांच जायचे म्हूण न्हू घरच्यांकच आसता वय करेक्ट आसता येतात म्हणजे कशें थोडी येतात तरी बरें कॉन्सेप्ट काडून वय त्या खातीर आमी समजायचे समजून नातल्यार आमकां आमचो कस्टमर गेलो मागीर तुका कशें जाय तशें कर वय कित्याक म्हणल्यार आतां वोजे आनी पुरा करतात वोजे म्हूण सांगल्यार निजोन कॉन्सेप्ट काले कुटुंबाचे सांगाता मेळ्ळो न्हू ते कार्य सुदारचे खातीर वोजे बांदतात आतां बेड्याचें वोजें आतां बड्याचे वोजे वय त्या दुकराक ताका बांदून घालून हाडणं ताची एक हिंसा कर ते न्ही कितलो टायम वेस्ट मागीर लास्ट दुरसून एमसीक न्ही वय टायमार जेवण दिवना म्हणून करेक्ट सो आमचे तशें ते बरें नातले हें कालें ते नाल्ल कुवळो आनी पुरा आतां तुमचे पळोवन आमचे दिशीन आयला उडपी आयला ते बसोंक जाता की आतां कांत न्ही उबा रायला वय ना ते सगळें उबार हें कर नांदू बसून पुरा करतात काल्याक ते टायम वेस्ट आनी सिंपल म्हणजे सांगात एक जाल्लें इन्सिडेंट शेअर करूंक अशें येता
हांव एका कडेन म्हाका कुंभाराचे एक एमसी आले व्हडल्या भुरग्याचो कुंभार धाकट्या भुरग्याचे बॉल आनी पुरा म्हणून गुरकार आयली गुरकारीक हांवें सांगलें आळे मागणें म्हणून सांगला तुमी आमोरी तें पुरा म्हणून मस्त लंब मागणें शिकयतात पाद्रा पेताना कसोय लेट जाला कित्याक म्हळ्यार 12 वरां फंक्शन सुरू करता 12:30 आमचे पाद्रा पेवना आतां 12:30 पाद्रा पायलो जाल्यार पात्र पण किता येऊनचे म्हणजे तांणी आपोवन जाला न्ही तांणी आपयला न्ही तांकां जाय जेत काही तू इंटरप्ट करता तुझ्या हाका 11:30 वरां मिस 12:30 जालीं त्याच्या उपरांत हांव येता म्हणा लागीं तो केदाळ येता म्हणून कांय ना फोन केला फोन काडना हांगा पार्टी आयकना स्टार्ट करूं वय पार्टी आयकना 12:50 जालें ताच्या उपरांत आयलो ताच्या उपरांत अर्द वर ताचें नियाळ जेवण दिताना 2 काल कॅटरिंगाचो अशें करता म्हाका वय न्ही आनी समजून काणयेचें एकच करेक्ट टायमार येचें आनी सांगायचें न्ही हांवें सांगलें न्ही आतां मोर न्हू तुवें कालेमध्ये सांगलें न्ही मोर न्हू कोणाचें कशें कालें न्ही कितले पदरा पारले ना कितले पदरा पारले मोर ना करेक्ट हें पुरो जालां आतां सो त्या खातीर तुका सांगूंक गेलें तूं पदराप पदरा पेताना लेट जालो देखून हांवें सांगलें आमी आमोरी मस्त लंब करचे नाका ते आमोरी आनी कित्याक आयतार असो दीस लोक मिसाक वचून आसता न्ही कुंभाराचें आनीक ओलाचें फंक्शन देखून हांवें तिका सांगलें आळे मस्त लंब मागणें शिकय नाका फस्ट एक कंतार करा भारताची प्रार्थना काल आमच्या बुकांनी आसा ते वाचा पाद्राप कशें वाचप आसल्या उपरांत नियाळ दितात तो एक अर्द घंटो कशेंय उलयता आमी 1.5 वरां जेवण दिजेत लोकांक 2 वरां म्हणचे राखून रावचे समानी देखून ते मागणेले उणें करा म्हणल्यार आसा पळय हांवें काय सैतनाचे एजंट म्हणल्यार बरें पळय तुका मागणें नाका म्हणटे आमोरी नाका म्हणटे ना पाद्रापान सांगलें बरें करचें मागीर पाद्रापा कडेन सांगलें फादर आले अशें ऑलरेडी तुमी मस्त लेट केला येवंक देखून मागणें आमी शॉर्ट करया तुमी जरा नियाळ एक ल्हान दिया तुमी संदेश दिया नो प्रॉब्लेम म्हणून पाद्रापा समजलें पण गुरकार मागीर ओप्पाले ते अशें मागणें नाका म्हणून सांगलें एक बारी तशें न्ही आतां भारतीय प्रधानान वांटून दिल्यात ताणें बँकांत वचून लॉकरांतले भंगार हाडलां ब्युटिशियन वचून आयलां आतां मागणें म्हणटा ती काल म्हणटा ते सरस्वती रावले बरे रावतात फोटो येतात न्ही तूं बंद केल्यार कशें तांकां तांचे सायन जावंक गत आसा आतां मिसा गेलो वचून कोणा लागीं जाल्यार टेस्ट कर आयचे पयले वाचले कोण म्हणी सर ते पळयत कळचे वाड्याचे जिल्लीचे तूं खंयचे वाचप म्हणी सर तें गोत्तुना तें गोत्तुना कीर्तन वाचल्याची ब्लाउज कशी आसली म्हणी सर कीर्तन खंयचें म्हणी सर तें गोत्तुना सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू हायलायट ते मनशा सायब ते नातले जाल्यार फेसबूक इन्स्टा पुरा रायस नातले तांकां तांचे पुरा हायलायट करूंक आसा तेंत न्ही म्हणटा हांव आतां एमसी जाल्यार आतां एमसी करता म्हणून खंय आयलें जाल्यार आसा पळय तुजे युट्यूबार खंयचे व्हिडिओ आसात म्हाका धाडटाय गे म्हणून हांवें सांगलें हांव युट्यूबारांनी सड्ड म्हजे व्हिडिओज नात म्हजी फंक्शनां खंयची केल्यात तांकां गोत्त आसा तांची म्हाका रेफरन्स मेळटात तितली फंक्शनां म्हाका मेळ्ळा पुरो युट्यूबाचें फंक्शन दिल्यार त्या दिसाचें फंक्शन ते एम्बियन्स ते ऑडियन्स दुसरें तुवें वचचें दुसरें म्हाका थोडे आतां आनी पुरा वचून मेळो ना आपल्या थोड्या नव्या एमसीनी आतां कॅटरिंगान वचून मेळयेत डेकोरेशन वाल्यान मेळयेत ताका दाखोवंक आसा आतां डीजे वाल्यांनी म्युजीक वाल्यांनी एमसीन वचून मेळोन कालें करूंक तूं खंयचे गेम करताय आतां ऑडियन्स वचून पळयचें न्ही हांवें प्रिपेर केलें वचूंक जायना करेक्ट यू टू रीड द माइंड स्क्रिप्ट ना हांवें स्क्रिप्ट बरोवची म्हाका सवय ना म्हजे ऑन द स्पॉट पुरा कालें उलयता पूण हांव एक फंक्शनाची येवन मेळ्ळा न्ही हांव एमसी एक मेळटा कित्याक म्हणल्यार आमकां एक प्रोग्राम सेट करूं म्हणल्यार तुमकां पयलें कालें जाय कितें जाय एक ते जायना तूं देडाचेर हांव सुनील म्हणून बरोवन आयलाय देडो चेंज जालो मागीर रोसा दीस पडला तो काजरा दीस अनिल आयला तूं आयचो देडो सुनील म्हणटाय तो सुनील न्ही अनिल म्हणटा टेक द थिंग्स 2 मिनटां आसतना हॉलाक एंट्री 2 मिनटां आसतना पळय तुका केदाळे तांचें नांव गुत्ता अकलेचें ने बापायचें नांव भलायकी मागतलेचें नांव देडे दितले मागीर थांगान दी यू इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ सो वाय यू हॅव टू वरी काल्याक 4-5 फावटी वचपाची हांकां थोड्यांक तुवें सांगलें बरी नव्यांत तांकां सगळ्या फंक्शनांत शायन जावंसो एमसी करेक्ट कोरडांनी काजर केल्यार न्हवऱ्याक उठ म्हळ्यार उठ बस म्हळ्यार बस एमसीक मात कॅपॅसिटी आसची करेक्ट न्ही फोटोग्राफराक कंट्रोल करता आमी म्युजीक वाल्याक करता कॅटरिंग वाला आमी दी म्हळ्यार उपरांत दिवचे करेक्ट पळय लोटून येवन दी म्हळ्यार करेक्ट सो एमसी म्हळ्यार उपरांत तोचे टॅलंट शायन करूंक वचचें न्ही ताणें कॅटरिंगारय पळयचें फूड रेडी आगी पळयचें एनावन्स केल्या उपरांत रेडी जालां म्युजीक वाल्याक पळयचें फोटो वाल्याक पळयचें डेकोरेशन वाल्याक पळयचें पूर्ण पळयचें सो हांकां सगळ्यांक मॅनेज करचो एमसी मास्टर ऑफ सेरेमनी करेक्ट ते मास्टर म्हणून शब्द 5 फावटी चिंतेचे ही इज अ मास्टर ओवर कॅटरिंग डेकोरेशन डीजे और बँड फोटो व्हिडिओ लाईट हॉल तांकां आमी पुराण की सांगात का पडचे अंत करून पळयलं जायना आनी आतां एकली टेस्ट आतां संबंदांतल्या सांगता ती लिजिकाला दिली तुवें वय करेक्ट
सो त्या खातीर ते व्हडले मन डावन करचे म्हणना तेवे तुका देवरी टंगी इरुत्ते दाणे दाणे पे लिखाय काने वाले का नाम करेक्ट ते आमच्या नशिबान काले बरयला ते मेळटात म्हणून सांगत तशें तशें तुमचे ओटूक उलोवन बारी खुशी जाली तुमकां आतां आमच्या प्रेक्षकांक इतले पुरो आमी सुमार उलयले आज प्रेक्षकांक खंडीत खुशी जाल्या म्हणून हांव पाती येता तशें निमाणे आमच्या प्रेक्षकांक तुमी एक ल्हान संदेश दिवचो जाल्यार कितें म्हणूंक अशें येतात संजय काले कार्मेल कॅफेंत खंयच्या विशयांत म्हाका उलोवंक आपयलें म्हाकाच गुंतना ना वो आमचे पॉडकास्ट जाल्ल्यान जनरल संदेश आमचो एक. येस हांव इतल्यांत आशेता मानवी संबंद आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमच्या DSCंत आमच्या वाड्यांत आमच्या घरांत उणे जाल्यात सो एकामेका संबंद दवरचे एकामेका आमी कुर्ली जात आमकां मिन म्हणचें विल्फी आपण कित्याक सांगून गेलो की गुंतलो म्हाका तसली न्ही आमी एकामेका हेल्प करची जात म्हण जायचे खंयच्याय विशयांत ती जाल्यार आमकां साथ जाल्यार आनी एकल्याक कुम करचे नातल्यार ओगोत रावचे आमी कुमयकी करना ओगोती रावना ताच्या विशयान उलयते वेता सो सक्कड आमचे बरीत आसना उदारपणान सगळें काण घेनात थोड्यांक तें बेजार जाता थोडे सेन्सिटीव आसतात सो फस्ट इज रिलेशनशीप कीप ए व्हेरी गुड रिलेशनशीप विथ एवरीवन कोणी कोणाचो बॉस न्ही 2 वॅक्सिनां तुमी काण गेल्यात हांवेंय काण गेलां केद आळो येता सांगूंक जायना सो त्या खातीर आसता बरें आमी हॅपिली रावया आनी आमचो समुदाय पोरबू समुदाय फॉरेन समुदाय जावचो नाका आमची भुरगीं फॉरेन वचून सेटल जातात सो दयेकरून तुमचे कोरडाची आस कितल्या केल्या भुरग्यांक म्हूण केल्ली भुरग्यांकच आस्त करचें आसलें जावना ती भुरगीं फाटीं येवच्या बरी आसाचे आनी आमचो समुदाय फांटे बरो जावन वचो एकच जायचे आनी तरी रिस्क काणूंक शिकायचे कोण कोणाचो बॉस न्ही तुमकां साथ आसा दिया रुली रेग्रो पुरो आमी आमकांच केल्ले ते रुली रेग्रो आसात पूण ताच्या खातीर जिवचे न्ही पूण रुली ती चड धोड करूं येता मनशापण आसल्यार त्या खातीर मनशापणान जिवया कोंकणी उरोवया कोंकणी वाचया आनी कोंकणी मनशाक बरो संबंद दवरया लिजबाई तुवें म्हाका आपयल्ल्याक तुका देव बरें करूं म्हण तुका व्हडले सेलिब्रिटी आनी बरो आसात हांव बरें किरकोळ मनीस ते तुम्ही सांगचे मात्र कित्याक म्हण सांगल्यार तुमची कीर्ती मुस्त व्हडली आल्यार तुमी ते ह्युमिलिटी तुमचे एक ते ल्हानपण कालतेपण असो तुमकां मूर्ती चिकत तशें तुमचे ओट्टू की मस्त खुशी जाली आमच्या प्रेक्षकांक आयचो हो व्हिडिओ आयचे हे पॉडकास्ट खंडीत जावन पसंत जाला म्हणून हांव 100% सांगूंक सोदता तशेंच आमच्या मुखल्या पॉडकास्टांकी तुमी पळया आमचे चॅनल लायक करा शेअर करा हे बरेंपण आज कित्याक म्हळ्यार आज मस्त बऱ्यो संगती मस्त बऱ्या संगती विशीं आमी उलयल्या तुमकां हेरांकी सांगा आनी ह्या एका संगतींत एका आमच्या समाजेंत इल्लेशें बरेंपण आयलें तरी हे कार्यक्रम करन आमकां एक फायदो जाल्ल्या बरी कित्याक म्हळ्यार आमी कितें हांगासर करनासो खाली एक संवाद वा एक इंटरव्यू मात्र न्ही हांगा तावन तुमचे जिणेक एक इन्स्पिरेशन मेळाचें तुमकां एक बरेंपण जायचें आनी आमचे समाज आमचे क्रिस्तांव समाज बरी जायचे म्हणलोच आमच्या ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश कार्मेल कॅफेर येवच्या हप्त्यांत ह्याच वेळार आमी परत मेळटले ते दोळ पर्यंत समेस आमच्या प्रेक्षकांक देव बरें करूं तुमचे कितें सजेशन्स आसात वा तुमकां आमकां कितें सांगूंक आसा जाल्यार कॉमेंट्सांनी तुमी बरयात तशेंच आमच्या WhatsApp नंबर आमी स्क्रीनार घालतले तें पळोवन तुमी WhatsAppर आमकां मेसेज धाडयात मोग आसूं दी तवळ पर्यंत मेस्तांक देव बरें करूं घंटो मारूंक या सांगून शेअर करा सबस्क्राईब आहात म्हणा काम पिणेक वचया